सो आयज आमी आसा आल्दोना खैरूट वाडो. ह्या वाड्याचेर जशें आमच्या एका गोंयकारान आमकां तेन्ना मॅसेज दिली की आमची गोंयकारां त्रासान आसा हांगासर, तेन्ना आमी मुद्दाम आयज येयले. सो आयज जशें आमकां कळोन येयला की एक आमच्या गोंयकाराचें घर, तिचें नांव जावन आसा तेजें नांव आसा डॉमिनीक फेर्नांडीस आनी तेजे मिसेसीचें नांव जावन आसा वेरोदियान फेर्नांडीस. हेंचें घर आयज एका कारवारचो मनशान तांकां तेंच्या नांवा वयल्यान आपल्या नांवार कशें करून घेतलें हें तांकांच खबर ना. हातीन तेंच्या सेल डीड आसा, जे कोणें नांवार करून घेतला ते हातीन सेल डीड आसा, सगळे डॉक्युमेंट करून घेतल्या. पूण जे ओनर आसा, जेंच्यांनी घर आपलें इकूंक ना म्हणटा ती आनी जागो आपलो इकूंक ना म्हणटा पळय, तांकांच खबर ना तेंच्यांनी सेल डीड केन्ना सायन मारल्या. जाल्यार तुमकां आयज तुमच्या फुडल्यान दवरता की ह्यो गोश्टी अश्यो जाता. गोंयकाराक आजून खबर ना की आयज जेंकां आमी आसरो दिता, जेंकां आमी बरेपणान दवरता खंय तरी, यो बाबा तूं पळय आमच्या यो घरान यो, एंट्री दिता, तो कसो घात करता तो, हें तुमकां तुमच्या फुडल्यान दवरता. आयज तेंच्यांनी आयज एका गोंयकाराचे फॅमिलीक कितले त्रास केल्या ते. सो आमी तेंच्या तोंडांतल्यान जाणून घेवया की आयज एक गोंयकार फॅमिली आयज कशी त्रासान पडल्या. आंटी, तुमी सांगूं शकता ही जी सेल डीड पळय केल्या ती तुमकां केन्ना केल्या ती खबर आसा? ना, खबर ना, आमकां सांगूंक ना तेणी. तुमकां सांगूंक वचूंक ना आनी आमी नको, इतले दीस जाले नको, एक 2-3 वर्सां तें नको, खबरच ना. जेन्ना तो आमकां म्हज्या भयणीच्या नातवाक घरान भितर मारून येयलो तेन्ना तेणें 114 फॉर्माचेर वचोन पयलें, पोंगेल तेचें नांव आहा म्हण तेन्ना आमकां कळ्ळें. तेन्ना तुमकां कांयच खबर ना? ना, कांयच खबर ना. ओके. तुमकां ताणें ती आतां सेल डीड केल्या ती तुमी म्हणटा फेक आमची सेल डीड आसा ती फेक सेल डीड अशें. आनी आतां तुमकां तितून थोडे प्रूफ दिता की 19/3/2019 पंचायत आल्दोना, विलेज पंचायत आल्दोनान तेका नोटीस कम ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 4 ऑफ द सेक्शन 66 ऑफ द गोवा पंचायत राज एक्ट 1994 हेज्या अंडर तेका डिमॉलिशन ऑर्डर दिल्लेली आसा. कळ्ळें तुका? हांगासर तेंची ऑर्डर आसा 20/3/2019 हेज्या खातीर मेळ्ळ्या तेंकां पळय. सो ही एक आसा, तिचें नांव आसा टू मिसीस वेरोदिना फेर्नांडीस फॉर इन्फॉर्मेशन आनी टू मिसीस प्रज्वल मिरांडा खैरूट आल्दोना बार्देस गोवा. आतां ही तांकां नोटीस येयल्या. आतां जर तेंच्यांनी इकलेली जाल्यार तांकां आपलो हावस नंबर खबर आसपाचो. तेंच्यांनी सेल डीडाक पळय एवरी ट्रू इन्फॉर्मेशन दिवची पडटा, सारकी करेक्ट इन्फॉर्मेशन दिवची पडटा सेल डीड करतना. दिसून येता की जेन्ना फोटो घेता थंयसर सेल डीड सब रेजिस्टरान तेन्ना हेजो तेजोय फोटो आसा. पण आंटी म्हणटा की तेका खाड नासलें, हेचे सदांच खाड काडिनासतना ती तेका भायर व्हरना, पूण जेका सेल डीडाक गेलो तेन्ना खाड आसलें. आतां हो कोण मनीस हो खबर ना, पूण आंटीचो फोटो दिसता. तो क्रॉपिंगूय जावं शकता, बरे एडिटर्स बरे आसा, आयज फोटो खंयच्या खंयसर लावं शकता. पूण तितून सगळ्यान व्हडली मिस्टेक आतां तेंचे फॅमिलीक बसून आमी सांगूंक सोदता की ह्या सेल डीडान सगळ्यान व्हडली मिस्टेक जाल्या ती म्हणटा ती आतां हे तुमकां हे पॅन कार्ड जालें सोड, हे तिचें आधार कार्ड, हे आधार कार्ड, तिचो हावस नंबर दाखय मातसो तिका. हो हावस नंबर 774 हावस नंबर एक जालो डॉक्युमेंट, आधार कार्ड. दुसरो वोटींग कार्ड. आतां हो तिचो हजबंड आनी हो हावस नंबर 774. आतां ही पंचायतीची नोटीस डिमॉलिशनाक मिल्ली फाटल्या इल्लिगल रुमाची, तेंच्यांनी घातलेली डिमॉलिश कर म्हणून. हो तेंचो सर्वे प्लॅन.
आता ही त्यांची थ्रू RTI थ्रू घेतलेली सेड लीड ही. आणि त्यांना कोण असलेलो SG नारुलकर नोटरी हो नोटरी आसा बार्देश डिव्हिजन म्हापसा तो एक आसा आणि सब रजिस्ट्रार हो तुझे नाव ना हांगा ही सेल लीड आता नेम ऑफ द परचेजर प्रज्वल मिरांडा इज फ्रॉम कारवार एज पर देअर इन्फॉर्मेशन. आता हेजेर दोग जाणां भितर अग्रीमेंट जाता हो. सेल डीड. आता the deed of sale is executed on 9th day of May 2016 at Mapsa, Bardes, Goa between Dominic Fernandez alias Domingos Alexander Remedios Fernandez, son of late Mr. Luis Fernandez, 79 years age, retired, married, holding PAN card number ABFPF1 599M, and his wife Mrs. Verodian Fernandez, wife of Dominic Fernandez. ते बाकी सगळी डिटेल आसा. बट त्यांचो हाऊस नंबर आसा जावन घातला 744. तेजे फॅमिलीक परत सांगता हाऊस नंबर तेंच्यांनी घातला 744. पण तेंच्यांनी त्याचो एड्रेस जावन आसा खरो हाऊस नंबर जावन आसा 774. हेजेर बसून हे वोटिंग कार्ड आनी वो 774. सो जेन्ना सेल डीड करता तेन्ना सब रजिस्ट्रार सगळे चेक करता. हाऊस नंबर आसा सारको, बाबा तेजो प्लॉटाचो सर्वे नंबर आसा सारको, हे सगळे चेक करता. तेन्ना ह्या सेल डीडाचेर तेंच्यांनी तिजो एड्रेसूय रॉंग घातलेलो आसा. हाऊस नंबर तर डिफरंटूय जावं शकता. 744 हांगा कितलेच आसतले, पूण करेक्शनाक जेन्ना येतले पळय हे सगळे तेन्ना ही दोगांय लागतली. सो हांव तेंचे फॅमिली कडेन मागता की तेका खरेंच तेंच्यांनी जर दिवंक ना, तेंकां खबर बसून ना तेंच्यांनी सेल डीड केल्या ती, तेंच्या अकाउंटाचेर पयशे येवपाक जाय आसले, जाल्यार तेंचे कडेन कांयच ना, जाल्यार ही सेल डीड कशी जाली. आनी तिचो एड्रेस आसा 744 हाऊस नंबर जालो. मागीर मिस्टर प्रज्वल मिरांडा, सन ऑफ जॉन फ्रांसिस मिरांडा, 21 years age, सर्विस अनमॅरिड, होल्डिंग पॅन कार्ड, हाऊस नंबर 757/5 हांगाच खंय तरी रावता तो, कोयरोट आल्दोना. परचेजर जाल्यार वो सर्वे नंबर 358 सब डिव्हिजन 2. बाकी सगळे सारखे आसा. जाल्यार हांकां खबर बसून ना की तेंच्यांनी सेल डीड सायन मारल्या, जाल्यार तेंच्यांनी हेजेर फॅमिलीन तेजे सपोर्ट जावो तेका. भायलो जेन्ना येवन हांगासर तेंचे कडेन आतां पळय दादागिरी करता जाल्यार आमी कितें समजपाचें. आयज तांकां खबर बसून ना तेंच्यांनी आपलें घर इकलां तें, जाल्यार हेका इलिगली हेंच्यांनी घर कशें तेंचें घेतलें. सो ताका लागून आमी गोंयकारांक एक मॅसेज दिवंक सोदता की ऑल ओवर गोंयांत जितलीं घरांनी तुमी केअरटेकर्स भायल्यांक दवरल्यात ती तुमी मातशी तेंची केअर घेयात. कित्याक लागून अशे डॉक्युमेंट्स जाता, ही सेल डीड जाता. आयज ती बाबडी आपली फुलां विकून कितें पोट भरताली, तेजी फॅमिली आसा. कोण कोण आंटी तुमचे मातशी सांग पळोवया. माझे भयणीची भुरगीं खूब जाण आहात, 5-6 जाण आहात. भावाचो चेडो आहा, आनीकूय आहात भुरगीं, पूण सगळीं आहात येतालीं, पूण टायम ना म्हणून तांकां येवंक हांगा चडशें मेळनात. पूण भायर शिंपडलेलीं आहात, भायल्या गांवांनी शिंपडलेलीं आहात म्हणून आमी दोगांत आहा. तो सगमलो आमी दोगांत आहा, जाल्यार आमकां फामीलांनी कोण ना. ओके, आता म्हाका सांग आंटी, तो कसो हांगासर येयलो तो सांगूंक शकता. तो टॉयलेटान रावतालो, कारवालो म्हणटा पळय त्याच्या टॉयलेटान रावतालो. तो कितें करतालो पयलो. तो तेची बायल काम करी, खंयचो इस्कॉलान बोर्डिंगान. तो हांगा
त्याचे पदाराचे काम करी मागीर तो झाडां कातरूंक लागलो आनी मागीर चेडो व्हडलो जालो 20 वर्सांचो जालो मागीर कोणाचे ते मोटर घेतले आनी ते मोटराचे पयशे फारीक करूंक ना तो मागीर भाडें मारूंक लागलो सगळ्यांक आनी ह्या वाड्याक सगळ्याक कोणागेर वचोंक लागलेलो भाडें सांगलें जाल्यार पयशे थोडे घेतालो म्हणजे आपूण एकदम बरो म्हूण पूण आमचें दार तो सोडीत नासलेलो म्हणजे ताका हांव म्हापशां गेल्या उपरांत तो म्हाज्या घोवाक बेजार करी येवन की चाव दी रे अंकल म्हणून आनी ती म्हाका हांवें तांकां सांगलेल्या भाशेन ती रावताली आनी ती टॉयलेटाच्या दारार आनी म्हणून आमी गेलेल्यो अंकलाची खबर घेवपाक आनी हांवें सांगलेल्या भाशेन ती रावताली हांवें मागीर म्हणून म्हाज्या घोवाक सांगताली हांव दुमेक त्या प्रज्वल जॉन मिरांडा येयलो रे वयर आनी तो नाका आमगेर म्हाका वेरूच ताका चाव दिवंक जायना म्हाका करूंक जायना तो बेजार करी चाव दिवपाक आनी कोणागेरूच तो भितर सरोन आलो फुडलो आनी आख्खी रातभर बसतालो आमच्या 2:30 न्हिदप पाहिलें कित्याक तो जाणटो मनीस आनी हांवूय जाणटी मनीस तोय हांवूय एटॅकाची तोय सीक मनीस सगळें आहा ताका दुयेंस आनी म्हणटकच तो नाका म्हणलो आमी आमचे आमोरे सुमार जेवपाचें आनी न्हिदपाचें आसलें पूण ती न्हिदोंक दिनासलेली हांव तांकां बरे भाशेन सांगताली म्हाका दोमनिकाक वाळूंक जाय बायल तेची बसताली आनी भितर आपूण पीठ मोवताली आनी ताका 2 दीस अशी बरयताली हो म्हाका म्हणो घोव म्हाजो म्हणो वेरू तांकां सांग तूं आसतना म्हाका बरोवं नाका हांव इल्लें खातां पूण तेणें म्हाका नाटकां करून आपणाक हें सगळें मेळोंक जाय आपणाक हांव बरी करूंक जाय म्हणून एक तुका तेंच्यांनी केली. ओके आनी मागीर तेणें जो रूम काडलो पळय तें तुमकां केन्ना कळ्ळें? रूम काडलो तेन्ना म्हाका एटॅक येयल्या उपरांत हांव हातूंतच पडली म्हाजे कांयच जायना जालें आनी हो तर कांयच नको म्हाका उठोंक दिना जालो आनी मागीर तो मातशी बरी उठोन सारकीच न्हिदोंक नासली उठोन आनी विचारलें कितें केलां रे तुज्या मनशांक कोणाक ते आड म्हणूं लागलो कोण म्हणूं लागलो जॉन मिरांडा म्हणूं लागलो म्हाका आड हांव कातरून मारता कित्याक काय विचारलें हांवें कर्नाटकाक वयले पुलीस म्हाजे पोलसान आनी कर्नाटकाचे पुलीस म्हाजे गांवचे पुलीस म्हाजे पोलसान कित्याक भायर कितें कोणाक मारलेलो 5-6 जाणांच्या भावांच्या एका झगडी जालेली तेणें भितर ओडून हाडून कातरलो ताका भितर सावन आनी त्या लोकांनी बाबड्यान ताका हें केलें केस केली म्हाज्या भावाक मारला म्हणून पुलीस येयले तेंगेर तेणें ताच्या भावाक मारला तर वयर मारलो तो आपणाक भितर घरान मारून येयलो म्हणून आपणान ताका कातरलो मारलो आनी आपूण तुज्या सोडटा काय मारलो कोणाक वाड मारलो आपूण कातरता आनी दोत्ता मारलो हें मारलो तुज्या पांयचें न्हू हें बाट तुज्या पांयचें न्हू राती भितर म्हाका म्हटलें हें बाट तुज्या पांयचें न्हू आख्खी रातभर तो जाणा आमी एटकाची मनीस आमी मुत्तिल्यो आनी तो सारको हें जाला कांय उलोवंकूय नको कांय नको आमी मुत्तिल्यो म्हण जाणा आख्खी रातभर तो ड्रील मिशिनान आवाज करता आनी रातचो आनी सुणीं भोगता ती वयता खिचत ती हांव नको रातचे 12-1 येतात आनी माजरां पावस ना जाल्यार माजरां घरार आसतात एक हाडून तो पुसता माजर आमकां खूब त्रास हे जाणट्या मनशांक आमी सुशेगाद जेयतल्यो आसल्यो सुशेगाद रावतल्यो आसल्यो सुशेगाद आमी आसतल्यो आसलेल्यो मरणाच्या टायमार ते आमकां स्वताक येयलेल्या भाशेन येयल्यात आमी कोणाचेंच कांय एक थांगना तेंकां वळखप तेन्ना सारकें म्हणल्यार तेंचें कांयच आमी पळोवंक ना. तुमी आयज आयकल्यान तिच्या तोंडांतल्यान जी कशी सफर करता बिकॉज ऑफ दीस आयज हो इन्सिडंट जाला हो गोंयांत एक शिकवण की आयज की व्हडलीं व्हडलीं घरां बाबा ती सोडून भायर वयता कामांकूच वयता ना अशें म्हणना कामांकूच वयता पूण तेंच्या फाटल्यान जी तेंच्यांनी भायल्यान राखणी खंय दवरल्या पळय राखपाक घरां ती तुमची घरां कशी खाता हें एक एग्जाम्पल तुमच्या फुडल्यान हे पळयान कितें आयज जाल्लां तें आयज इतलो त्रास आयज ही फॅमिली कितली दुखान आसा आनी तेंकांच आयज ती त्रास करता ही पळय. सो हांव मागता आमच्या गोंयकारांक कडेन की मातशे दोळे उगडान आयज जर तुमी दोळे उगडिना जाल्यार आयज तुमची घरां भाटां सगळीं वयतलीं. आमकां फाटले दिसान खूब कॉल येयल्ले बाबा आमच्या घरा वयल्यान तेंच्यांनी कोणाक दवरलेले पळय भायल्यान हाडून दवरलेले पळय तेंच्यांनी आपले सगळे डॉक्युमेंट घराचेर चडयले म्हणून मागीर नांवां चडयले आनी डॉक्युमेंट आपल्या नांवान केले म्हणून. पूण आयज हें लायव्ह एग्जाम्पल तो खंयचो आंटी पण जॉन मिरांडा कारवारचो चेडो
कारवारचोच आनी साबिना मिरांडाय कारवारचे. साबिना मिरांडाक आनी एक भाव आहा, दोग जाण भाव आहात. एकलो शांताको मिरांडा आनी करुणा मिरांडा आहात, दोग जाण आहात. शांताको मिरांडा हांगा घेवन बालना, करुणा मिरांडा हांगा घेवन बालना, पूण भयणीन तेचे साबिना मिरांडा घर नासल्या म्हणटकूच हें तेंच्यांनी आड हाडला म्हाजें. आयज अशी परिस्थिती येयल्या गोंयकारांचेर की विश्वास म्हणटा तो कोणाचेर ना सध्या. आयज तेका लागून हांव मागतां की ही जी सेल डीड बसून केल्या, आयज करेक्शनाक वयतले जाल्यार बसून 744 आनी 774 हितून वास्ट डिफरन्स आसा. आनी हांव मागता तेंचे फॅमिली कडेन की सपोज हे रिकरेक्शन जाता बसून जाल्यार हेंच्यांनी ती सायन दिवपाची ना. फॅमिलीक हांव मागता हेंच्या की मातशी पळोवन घेयात आनी तांकां तुमचे फॅमिलीचो, तुमचेच फॅमिलीक ही तुमची फॅमिली तुमचो सपोर्ट जावं. कित्याक तांकां खबर बसून ना की तेंच्यांनी सायन मारल्या वो ना. पयशांक लागून जर तेंच्यांनी केल्लें जाल्यार तेंचे कडेन अकाउंटाचेर पयसो खंयचो आसपाचो आयज, पूण तेंचे कडेन अकाउंटार 1 रुपया ना की तेंच्यांनी खंय मोडूंकय ना. आपली दोग जाणां कितें खातलीं. सो मागता तुमची जी कोण फॅमिली आहा पळय हेंची, तांकां मातशें येयात आनी सपोर्ट दियात. बाकीची हांगासरली फॅमिली आसात तेंचे कडल्यान आमकां मेसेज पावल्या ती. सो आमचो सब रजिस्ट्रार कोण आसा तेजे कडेन मागता की जी मिस्टेक जाल्या ती तेंच्यांनी मातशी व्हेरीफाय करची, कित्याक लागून जाली आनी कशी जाली ती. ही थंयसर येयल्ली हो तेंच्यांनी व्हिडिओ तुमचो फोटो बीन क्रॉपिंग करून हेजेर लायल्लो आसा. सपोज तेंच्यांनी सब रजिस्ट्रान आनी कोणीन ब्रायब घेवन काम केलां जाल्यार तुमी खंय तरी गोंयकाराच्या फॅमिलीक त्रासान घेतलेली आसा. आनी जे कोणे सर्टिफिकेट्स दिल्या सो तांकां मागता की तुमी मातशें पळोवन घेयात हेजेर. आनी जी डिपार्टमेंट आसा तुमकां हांगासर आमी डिटेल्स दिता तुमकां जाय ती, आनी तेंची फॅमिली तुमचे कडेन येतली. प्लीज हेल्प देम. थँक्यू.